विसवा उपरांत तुमकां येवकार. नामनेचो कोंकणी तियात्रीस्ट विलियम दी कुडतरेच्या कुडीचेर मंगळारा कुडतरे सिमित्रींत निमणे संस्कार जाले. ह्या वेळार गोंयभरच्या तियात्रिस्तांनी ताका आर्गां ओंपलीं. नामनेचे कोंकणी तियात्रीस्ट विलियम दी कुडतरेच्या कुडीर मंगळारा कुडतरे निमणे संस्कार केले. ह्या वेळार गोंयभरचे लोक व्हडा संख्येन आशिल्ले. विलियम दी कुडतरेची कूड माउंट कार्मेल कपेलांत व्हरून थंय मीस जालें. फादर एल आल्वारिसान तांची तोखणाय केली. समाजीक प्रश्नाचेर तो गायतालो तेन्ना बरोय आनी गायता थोडे तियात्रीस्ट बरयतात आनी गायतातय पूण दुसऱ्याच्या हातांत पापीत कशें. विलियम दी कुडतरेच्या कुडीक सेंट आलेक्स सिमित्रींत मातयेक लायली. ह्या वेळार गोंयभरच्या तियात्रिस्तांनी तांकां आर्गां ओंपलीं. सदांच चड पॉलिटीक म्हणटालो आनी कोणाक भियेनासलो तो कितें एक प्रोजेक्ट तर कितें जालां कितें घडटा तो कोण मिनिस्टर आनी कोण CM ताका पळयनासतना तो उलयतालो. एक कांतार म्हणून कितलीय पार्टी तो परत येतालो. कसलीय ते कांतार जावं कोणाक भियेनासलो. पॉलिटिशियनांना सारको कासून भाजी करतालो. आयज पर्यंत हांवें केन्नाच पळोवंक ना खंयच्याय कांतोरिस्ताक जेन्ना तो पालकार येता इतलो ताळयांचो गुणगुण जातालो हांवें केन्नाच आयकोंक ना. तेन्ना संवसार सोडून गेलो काळजाक दूख भोगता पूण ताचो जागो हे माचयेर ह्या मळार कोणाचेरूय घेवंक जावचो ना. कुडतरेच्यान आमचो खबराकार सावियो डायस. आतां पळोवया खेळा मळावेल्यो खबरो. दक्षिण विभागीय बायलांची 2020 क्रिकेट सर्त बिरेस्तारा सावन पणजे जिमखाना आनी GCAच्या इंडोर अकादमी ग्राउंडार सुरू जातली. गोंयची टीम हालीं सुदारिल्ल्या कामगिरीच्या नेटार पुराय आत्मविश्वासान हे सर्तीक तयार जाल्या. कोच पूर्णिमा रावाच्या मार्गदर्शना खाला गोंयचो पंगड पेजाद कामगिरी करतलो अशी आस्त आसा. हालींच राष्ट्रीय सुपर लिगांत खेळून आयिल्लो गोंयच्या बायलांचो पंगड बरोच नेटार आसा. तांची उर्बा पळोवन दिसता ह्या पंगडा कडेन 2020 सर्तीत पेचाद खेळ करपाचो तांक आसा. काणकोणा जाल्ल्या तयारी शिबिरात गोंयच्या बायलां पंगडान चल्यांच्या टिमी बरोबर खेळून सराव केलो. शिबिरांत कोच पूर्णिमा रावान बारकायेन लक्ष घालून शर्मा दिवकराच्या मुखेलपणा खाला पंगड बरी कामगिरी करतलो असो विश्वास उक्तायला. ह्या सर्तीत केरळ, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक आनी गोंयचे पंगड आसात. गोंयची पयली मॅच कर्नाटका वांगडा बिरेस्तारा सकाळी 9:30 GCA ग्राउंडार जातली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. मातयेंत लोळून विरोधी पंगडाच्या खेळगड्यांक पागडी मारून धरप आनी आख्ख्या पंगडाच्या एकवटीत ताकीचेर जैत जोडप. आमी रग्बी न्हय कबड्डी विशीं उलयतात. भारताचो हो पारंपारीक खेळ आतां फक्त गांवगिऱ्या वाठारापुरतोच उरूंक ना. देशाच्यो शिमो हुपून तो संवसारभर लोकप्रिय जाला. विद्यापीठ पावंड्यावेली कबड्डी सर्त जिखले उपरांत राष्ट्रीय कबड्डी खेळगडो महेश गवळी कबड्डीच्या लोकप्रियतेचेर प्रुडंटाकडे उलयलो. पेडणे सावन पयलीं सावनच बरे तांकेचे कबड्डीपटू तयार जातात. विद्यापीठाच्या कबड्डी सर्तीचो निकाल पळयल्यार ही गजाल सिद्ध जाता. कबड्डी फक्त गांवगिऱ्या वाठारांपुरतो उरिल्लो ना अशें महेश गवळीक दिसता. आतां सध्या पळोवपाक गेल्यार कबड्डी आतां रुलर उरोंक ना. तिका स्टँडर्ड येयल्लो आसा. आयज इंडिया एकूच टीम खेळना की आतां 38 कंट्रीज खेळटा आतां सध्या. सो इंडिया लीड करता. आतां कितलेशेच वर्ल्ड कप जाले जावं एशियन गेम्स जाले भितर इंडिया लीड करता. फर्स्ट येता गर्ल्स येता एज वेल एज बॉयज येता दोनी. आनी आतां कबड्डी हो रुलर उरोकूच ना. सगळ्या सायडीन सपोर्ट मेळटा. पयलीं कशें आसतालें चड्डी बानयान मेळ्ळे खेळटाले. आतां तशें उरना. सगळें स्टँडर्ड सगळी कडेन स्टँडर्ड येयल्लो आसा. प्लेयर्सांक टुर्नामेंट जाता. असोसिएशन कप स्टेट्स जावं नॅशनल जातात. आनी बऱ्या भाशेन अशें न्ही पयलीं अशें आसलें की चड्डी आनी बानयान खेळ गांवांत खेळटात खंयचे. आतां तशें उरोंक ना. नॅशनल ऑर्गनायज बरें जालां आनी सगळे कडेन भायले मुद्दम जावन भायले कंट्रीज कबड्डी खेळूंक सोदता. फुडें येतात ते सर. जशें आमी पळयता की क्रिकेट जशें तूं उलयला तशें की क्रिकेट आमची इंडियेची गेम न्हू. आमची गेम हॉकी आनी कबड्डी जी पयलीं पासून खेळत येयली आनी आमी आजुनूय खेळटात. सो की जशें हॉकी खेळटात तशें आमी कबड्डी खेळटा आनी कबड्डी अशीच फुडें उरतली. जो मेरेन रुलर अशी न्हू जो मेरेन इंडियन रावता तो मेरेन कबड्डी उरतली. ती मरपाना कबड्डी. पेडणेचो आदर्श क्लब बरे बरे कबड्डी खेळगडे तयार करता. आमी कॉलेजीन टुर्नामेंट ऑर्गनायज करतात. असोसिएशन गोवा कबड्डी असोसिएशन तेंच्या अंडर आमी टुर्नामेंट ऑर्गनायज केलो. जो फर्स्ट टायम आमच्या कॉलेजीन ऑर्गनायज केलो. गोंयान फर्स्ट टायम कॉलेजीन ऑर्गनायज केला. आनी चडशे आमी प्लेयर आहात ती की एक पेडणेचे म्हणून आमी चडशे कबड्डी सरतात भायर आनी बरे सपोर्ट मेळटा आमकां.
आनी जावं अशे उमेदीचे कोण असतात ते आमकां फायनान्शियली सपोर्ट करतात जावं आनी कशे हितून थ्रू सपोर्ट करतात. भारताचो बऱ्यापैकी आनी खडेगांठ फुटबॉल डिफेंडर गोंयकार महेश गवळी आनी कबड्डींतलो महेश गवळी दोगूय जाणांची नांवां जुळटात. महेशाकय फुटबॉलांतल्या महेश गवळी भशेन भारताच्या पंगडाक खेळांशें दिसता, मात फुटबॉल न्ही राष्ट्रीय कबड्डी पंगडाक. आमचे आतां नॅशनल्सा प्लेयर पार्टिसिपेट जातात, गोवा टिमीक रिप्रेझेंट करतात आनी आमचे अशे कितलेशेच प्लेयर आहा की जे इंडिया कोचिंग कॅम्प केल्ले आसात आनी फुडें आजुनूय प्रॅक्टीस करतात. ते हार्डर ट्राय करतात की इंडिया टिमीक ते वचपाचे आनी तशें आमी जशें ट्राय करतात तशें आमकां सपोर्ट बॅकींग बरो मेळटा आमकां. ताळगांवच्यान आमचो खेळां खबराकार निखिल परेरा आनी चलचित्र खबराकार सर्वेश वेळुस्कार. आनी इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.